नमस्कार. आयज हांवें एक आमच्या एक्स डेप्युटी सीएमाची बाबू आजगांवकाराची एक बायट पळयली. आपण येता त्या 2027 ह्याच्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करतलो म्हणून. खरें म्हणजे बाबू आमच्या एक्स डेप्युटी सीएमान विचार करपाक जाय. कारण आमच्या पेडणेकारांनी, पेडणेच्या प्रत्येक मनशांनी ताका भरघोस मतांनी काँग्रेसीनय निवडून हाडलो, मोगो पक्षांतून हाडलो आणि BJPतून हाडलो. हे सगळे पक्ष बदलून तुवें आसा तसो तुका आमच्या पेडणेकारांनी सहकार्य केलें आनी तूं निवडून हाडलो. ज्या टायमार तूं येयल्लो आनी आयज कितें परिस्थिती आसा हे तुका सांगपाची गरज ना. जसो तूं इतल्या मल्टी पार्टी जसो इलेक्शन कंटेस्ट केलें, तशेंच तुवें आमच्या पेडण्याक तूं म्हणटा तशें आपण रस्ते हाडले, आपण लायट पावयली सगळ्या घराघरांनी, आपण उदकाचें कनेक्शन घराघरांनी पावयलें, आपण एअरपोर्ट हाडलो, खेचून हाडलो एअरपोर्ट, आपण स्पोर्ट्स सिटी हाडली, आपण आयुष हॉस्पिटल हाडलें. आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आमच्या पेडणेकारांनी दिलो, पेडणेकारांनी जमनी दिले, तेंच्यांनी दिसलेली बरी बरी स्वप्नां आमकां दिसलेली कितें कितें आमचें बरें जातलें. आयज आमी थंयसर जॉबाक फायदेशीर आसा. आमकां थंयसर एक सादो आमकां हावजकिपिंगाचे, सेक्युरिटीचे असले नोकऱ्यो मेळटात. आमच्या पेडण्यान भुरगीं इतली शिकलेली, सुशिक्षीत आनी एज्युकेटेड आसा की ते एअरपोर्टान काम करूं शकले असतात. पण ताका कसलेंच तुवें प्रोविजन दवरूंक ना. ते जेन्ना MOU जाले, जेन्ना कितें तूं इतलें केलें म्हणटा, तेन्ना ते MOU करून तुवें पेडण्याक 80% जॉब्स मेळचे हे कित्याक करून घेवंक ना? आयज आमच्या भुरग्यांची परिस्थिती कितली बिकट जाली ताका लागून. तशेंच सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा तो आमचो टॅक्सीकार भावांचो. आयज आमच्या पेडण्याच्या ज्या भुरग्यांनी नवीन टॅक्सी घेतली, स्वप्नां पयली बरें गिरायक जातलें, कितें कितें जातलें, आयज तांकां अक्षरशः एअरपोर्टाचेर चोरयांनी भाडी मारची पडटा. आयुष हॉस्पिटलाक इतलो जागो गेलो, इतलें कितें बरो प्रोजेक्ट येयलो, खरंच बरो प्रोजेक्ट. पण तितून जॉबाक कसलीच प्रोविजन आमकां कित्याक ना पेडणेकारांक? आयज थंयसर सगळे जॉब्स भायले भुरगे येतात, कॉम्पिटेटीव आमी ना, आमच्या भुरग्यांक थंय चान्स दिनात आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉब आसात. थंयसर तुजो कित्याक येवंक ना आवाज? थंय तूं कित्याक MOU हे करून घेवंक ना? तूं तर उच्च पदाचेर आसलेलो, तुज्या हातांत कॅपेसिटी आसली. तुवें तुज्या स्वार्थासाठी, तुज्या थोड्या हितचिंतकासाठी तुवें रस्त्याची दिशा आनी सगळें हालोवन दवरली, जेणे करून आयज तेचे आमी त्रास भोगतात. सादारण पत्रावळी, उगवे, पोरसकडे ह्या हेच्या रोडाचेर तूं परिस्थिती कर, काम कितलें बरें आसा आनी कितें वायट सांगपाची गरज ना. सो तुवें कितें रस्त्यासाठी आमकां दिलाय हें आनी आतां परत म्हणू नाका आपण रस्ते हाडले. त्याचो फायदो तुका जालो आसत, म्हाज्या पेडणेकार भावांक जावंक ना. तुवें तुज्या स्वार्थासाठी केलें, तुज्या फायद्यासाठी तुवें इलेक्शन लडयलेलें आसा. सो तुवें पेडणेकाराक जर फाटीं घालपाचें काम केलां तर हें सगळें तुवें केलें. कारण आयज जी बेकारी आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, हॉरिबल अनएम्प्लॉयमेंट आसा. तुका खबर ना कित्याक तूं मडगांव रावता. आयज दुसरी परिस्थिती आसा, सद्याचो आमदार ह्यो भायलो आपलोच फायदो खातीर, धंद्या खातीर येयल्या. सो म्हजे पेडणेकार हे सगळे येता त्या 2027 तेंची जागा तांकां दाखयतलेच हेच्यात निश्चिंतपणान म्हाका खात्री आसा.